सुतय आमी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच ताच्या मोगाचो मोतीव केल्या ताणें आमकां ताची भुरगीं कितले बरे भाव भयणी भाशेन लिखोतान आमी जियेवचें तोवर बापाक दितां मैमान मेळटा आमकां बेसांव ताचें सोडून सगळें घेतले आमी दिल्यान आपला संतोष भोगसूची येता अगे साधू करता बापाचे काळीज दादोस कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचें तोवर बापाक दितां मैमान मेळटा आमकां बेसांव ताचें मोगाच्या भाव भयणीनो बरो दीस तुमकां मागता आनी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारायज जावन आज 9व्या दिसाच्या नव्यानाक येवकार मागता पवित्र आत्म्याच्या संतोशाच्या फळा विशीं नियाळ करता आमी करच्या सकट कामांनी संतोश सोदता वा जे कितें संतोश दिता तेच करूंक आमी प्रयत्न करता संवसार आमकां चड आनी चड कांय थोडे जोडिल्ल्यांत कांय थोडे पुंजयल्यांत उल्हास सोडूंक आपयता पूण जो हांव म्हणटा देवा थंय मात्र तुमकां खरो संतोश मेळटलो कित्याक देव सस्नेक देखून ताचो संतोशय सस्नेक तसलो संतोश संवसार दिवंक शकना जिवितांतल्या कश्ट नश्टां मदें आमचो संतोश नाश जायना आमचें समाधान पाड जायना तर हे पवित्र आत्म्याचें फळ आमकां मेळ्ळां म्हूण समजाचें आयच्या नव्यानाच्या दिसा जेजूस खरो संतोश म्हूण समजून ताच्या मिसावांत जिवी समर्पीत केल्ल्या समेस्त धर्मिकांक वसत मागया आयच्या मिसाची तेसावां हे परी आसात बाळका जेजूक अर्घ मिसांव दितात संतोष क्रास्ता लॉरेन्स तांच्या 27th वेडिंग एनिवर्सरी दिसा अर्घ मिसांव दितात विक्टोरिया आनी नवीन ग्रेटा आनी जॉयल मार्टिस स्टेल्ला क्रास्ता स्टेल्ला पिंटो शल्मा आनी दीपक लोबो स्टेल्ला पिंटो डेनियल आनी दिव्या पिंटो कॉलिन मारिया आनी कुटुंब अनिल आनी कॅरोल कोलाको वायलेट जोसेफ डिसोजा ज्योती प्रवीण मोंतेरो प्रतिक्रिया खातीर मीस दितात नितीन आनी अनसिटा डिसोजा बऱ्या भलायकी खातीर मीस दितात नोयल मतियास प्रतिक्रिया खातीर मीस दितात रोशन आनी जोविटा पिंटो लुकस डेविड डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दितात प्रेसिला सिक्वेरा क्लेविन रोस्टन डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दितात प्रज्वल रोड्रिगस थॉमस आनी युजीन मोंतेरोच्या आत्म्याक मीस दितात नवीन मोंतेरो विन्सेंट मोंतेरो आनी मेरी डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दितात नवीन मोंतेरो विन्सेंट सल्डाना आनी विन्सेंट डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दितात नवीन मोंतेरो कुटुंबांत सरिल्ल्या सोर आत्म्याक मीस दितात रोशन डिसोजा सिरिल आनी लिली फेर्नांडीस काश्मीर आनी एलेन फेर्नांडीस आत्म्याक मीस दितात अरुण आनी रीना फेर्नांडीस काश्मीर आनी फ्लोरिन पिंटो मेरी आनी जॉर्ज फेर्नांडीसाच्या आत्म्याक मीस दितात अरुण आनी रीना फेर्नांडीस फेडरिक सिसिलिया लोबसाच्या आत्म्याक मीस दितात वीरा पायस बल्का जेजूक अर्घ मिसांव दितात प्रिन्सिया डेलिमा तांच्या जल्मा दिसा बल्का जेजूक अर्घ मिसांव दितात सिनोरा वियोन शांती आनी विजय
बल्क जेजूक अर्गमेसां दितात जॅनेट आनी मायकल ह्या त्या सांगाता आमचे वैयक्तीक त्या खातीर आमी मागया आनी प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करूया. उबी रावया. Bawa tahi ku tau sumya sumya tujhe bukti tujhe tau pushi guru para kita berketia tujhe बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आयचो विशय तुमचो संतोष भरपूर जावं आमी सर आयल्या तेंच मागोंक आमचो संतोष समाधान तृप्ती भरपूर जावंक. सबारांक आमकां कश्ट आसात आणवार आसात पिडा शिडा आसा खंत आसा आनी हे सर्व केन्ना आमी जेजूक समर्पिता तेन्ना जेजू मात्र आमकां भरपूर संतोष दिवंक शकता. देखूनसो San Paulo केदाळाय सांगतलो सोम्या थंय संतोष पावा सदां काल संतोष पावा. केन्ना जेजू आमचे थंय आसा आमी कितेंच भिवची गरज ना खंत करची गरज ना कित्याक जेजू आमकां वाट व्हरता आनी आमकां सांबाळटा. तर आमचो सगळो बरवसो भवार्थ आमी जेजू थंय दवरया आनी जेजू आमच्या जिवनांत आमकां वाट व्हरोवन दी आनी खरो संतोष आमकां दिवं दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आतां आमी केल्लीं पदकां उसान सांगून देवा लागचे बोक्साने आमी मागया. हांव पदकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो संता मनान चिंतून तोंडानुसार वायट धर्मान करून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे संस्कार सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पदकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया.
प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडून केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजता या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा तुवें बसयलेले ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे आनी पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना हबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप हे आयकून हांव सगळोच कांपलो त्या आवाजाक म्हजे वोंड कांपोवंक लागले म्हजी हाडां किळकिळीत जाली आनी म्हजे पाय धोंडोळोवंक लागले तरी आकांताच्या दिसाची वाट हांव सवकासेन पळयत आसा आमचेर दाड घालतल्या लोकांचेर तो दीस आतां उदेवचो आसा कित्याक अंजुराचो रूख पालेवचो ना दाखवाल फळां दिवची ना जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना शेतां पीक दिवची नात हिंडांतल्यो शेळयो नापैत जातेल्यो गोट्यांनी गोरवां आसची नात तरी पूण हांव सर्वेस्परातेय संतोसतलो देवा म्हज्या तारकातेय उल्हास करतलो सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजे बोळ तो म्हजे पाय मेरवाच्या पांया सारके सुडसुडीत करतलो आनी उंचायेर म्हजी पावलां दवरूंक लायतलो देवाचे उतार हे देवाचे उदोपकार सर्वेस्परा तुझे तर हांव उल्हास पावता पदवी आनी महिमा तुजी वळणूक गायता सोम्या तुझ्या दृढ मोगाचेर पातकीर हांव आसा लाभला म्हाका तारण तुजी देखून उल्हासा सर्वेस्परा तुझे तर हांव उल्हास पावता पदवी आनी महिमा तुजी वळणूक गायता तुमी केल्ल्या उपकाराक सर्वर्गां भेटयता सदां तुजी स्तुती करून मनान हर्षिता सर्वेस्परा तुझे तर हांव उल्हास पावता पदवी आनी महिमा तुजी वळणूक गायता सर्वेस्परा तुझे तर हांव उल्हास पावता पदवी आनी महिमा तुजी वळणूक गायता Alleluia.
तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसो जुआव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया सतस हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कार रडतेल्यात पूण संवसार तोवळ कुशल बरीत आसतलो तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें प्रसूत जावंक तयार जाल्ली ती स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हणून दूख भोगता पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातस संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्या संतोषान आपणे सुसुल्ल्या कश्टांचो तिका उडास उराना तुमचे विशय ती तशेंच आतां तुमी दुखेस्त करें पूण तुमकां परत्यान पळयतलो तोवळ तुमची काळजां संतोषान भरतलीं तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो काण व्हरूंक सोंसो ना तो दीस येतस तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचें ना सतस हांव तुमकां सांगता म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो आजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागलेलें ना मागा आनी तुमकां मेळटलें हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो देवाचे उतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता जेजू बळकातय भोवमगाच्या भावा आनी भयणी आयचो विशय तुमचो संतोष भरपूर जातलो सबारपटी आमी खंती दुकान आसता तशेंच घडलें थॉमस मर्टन म्हणल्या एकल्याच्या जिवनांत वो थॉमस मर्टन 20व्या शतमानाचो प्रख्यात बरयणार मिस्तीक योगी ध्यानी ताणें 50 वयर बूक बरयल्यात आनी सगळ्या पवित्र सभेंत आनी सगळ्या संवसारांत ते नांवाडीक जाल्यात हो फ्रांसान जल्माल्लो थॉमस मर्टन ल्हान आसतना ताची आवय सरली बापूय दुसऱ्या पोंडा काजार जालो जावं पुरो हाचे वरवीं ताच्या जिवनांत इल्ली निरासाय एकसूरपण ददेसपोरपण भोगूंक सुरू जालें तो फ्रांसांतावन इंग्लंडाक जर्मनीक अमेरिकाक आनी पुरो गेलो शिकपा खातीर केम्ब्रिज आनी कोलंबिया युनिवर्सिटींत तो शिकून आसतना हे एकसूरपणा दरम्यान तो वायट सवयांक बली जालो संतोष ताका जाय आसलो समाधान ताका जाय आसलें आनी हें सोदून तो सबार वायट सवयांक पियोवणें फोनोग्राफी चेडवांची चंगाई आनी फिल्मां अशें सबार वायट सवयांक बली जालो जाल्यारय कितेंच ताका समाधान आनी शांती दिवंक सोकोंक ना निमाणें वो ददेसपोर जावन एका दिसा हॉटेलांत राती आसल्या वेळार न्हिदल्या वेळार एक ताका दिसोन दिसली त्या हॉटेलाचें व्हडलें जनेल रुंद रुंद जावन येतलें आनी त्या उपरांत ताका एक आवाज आयकलो ह्या जनेलांतावन तुवें सकला उडी मारल्यार कशें जातलें म्हळ्यार अर्थ तुजें जीवन निष्प्रयोजक आनी तुवें मेल्ल्यार एकच वाचल्यार एकच हातूंतावन ताका ताचें मन परिवर्तन जालें त्या दिसातावन तो सवकास पवित्र सभेक लागीं जालो इगर्जे गेलो मिसाक तो हजर जालो आनी त्या उपरांत ट्रापिस्ट मॉनस्ट्रीक तो रिगोण एक मठवासी तो जालो ध्यानांत मागण्यांत वरेसावांत आपलें जीवन ताणें करसिलें आनी तांतू मेळिल्लो अणभोग ताणें 50 बुकांनी ताणें बरयला
आज विश्वविख्यात जाला आनी तो म्हणटलो कोणाच्यानच दिवंक जायना तितलें समाधान जेजू क्रिस्तान मागण्या मुखांतर म्हाका दिलें. पळय मोगाच्यानो, आमच्या जिवनांत थॉमस मर्टना बरी आमी कंतीन आसाव. सगळे आमी कंतीन दुकान एक आनी एका कंतीन आसाव. ह्या दिसांनी कोविड-19 पॅन्डेमीक आसा. सबारपोटी सबार भोगूंक पुरो म्हाका काही पिडा लागता कोण ना. म्हाका हें भोगुल्लें आसा सबारपोटी बसार आनी पयन करता आसतना. थोड्यांक ह्या दिसांनी सुमार जाणांचें काम गेलां, कंत दूख आसा, म्हाका काम परत मेळटा गी. इंडियांत ह्या भायर तावन सबार जाणांचें काम गेलां, वावर गेला. आमच्यो कंपन्यो दंपुल्ल्यो उक्त्यो जातात गी नांगी म्हणली कंत. थोड्यांक काम मेळटा गी म्हणली कंत, थोड्यांक सैरीक मेळटा गी म्हणली कंत, थोड्यांक दुबळी गायची कंत. आनी ह्या दिसांनी पावस येता, रैतांक तांच्या बेळ्याची कंत अशें. आनी ताचे उपरांत पिडाशिडा आमच्या जिवनांत सबार कंत दूख आसा, एकसुरपण आसा, निराशा आसा. आनी ह्या वेळार आमी संतोश आमी आशेताव, समाधान आमी आशेताव, हांसो आमच्या तोंडार आमी आशेताव. आनी अशें सबार जण सबार रितीनी हो संतोश आशेतात. ह्या दिसांनी तुमी व्हडल्या सिटीच्या पार्काक गेल्यार थंय लाफिंग क्लब्स म्हणून आसात. सकाळीं थोडे प्रायस एकठांय जातात आनी व्हडल्यांनी म्हणून व्हडल्यांनी आसचें, आपणाक संतोश दिवंक तांणी प्रयत्न करचें. हेर थोडे पियोवण्याक बली जाल्यात संतोश आपणाक मेळोवन दी म्हणून. हेर थोडे ड्रग्सांक या फिल्माक, आनी आतां मोबायल आयला, सकाळीं सांज मुशेर मोबायल गोश्टूंचें तातूंतल्यान म्हणी आमकां इल्लें समाधान मेळटा गी म्हणून पळोवंक. मोगाचेनो, हातूंत खंय तावणी आमकां संतोश या समाधान आमकां मेळना. कित्याक म्हळ्यार जिव्या मनशाक, मेल्ल्या मनशाक उजो लासता, पूण जिव्या मनशाक कंत लासता खंय. देखून खंय आमकां समाधान मेळचें. जो हांव आपल्या 6व्या अध्यायान सांगता, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मात्र, जीव दिवचो संतोष दिवचो देवान मात्र. देवा विने कोणूच आमकां संतोष दिवंक शकना. देखून सांत आगुस्तीनी आपल्या जिवनांत सोबार वस्तू फाटल्यान गेल्लो, लैंगीक कुशलाया फाटल्यान गेल्लो. निमाणें कन्वर्त जाल्या उपरांत तो म्हणालो, ये देवा, हांव तुका सोदून सगळ्यांनी गेलो आनी त्या वस्तूंचेर हांव पडलो, भायल्या वस्तूंचेर पडलो, पूण म्हाका गमलें की तूं म्हजे भितरच आसाय. आनी आमची काळजां तुजे खातीर असल्यान सोमिया. आवर हार्ट्स आर मेड फॉर यू अँड दे विल नॉट रेस्ट अंटील दे रेस्ट इन यू. तुजे शिवाय आमची काळजां विशय घेवंक शकची नात. खंडीत जावन आमकां संतोष, खरो संतोष मेळचो खाली देवा तावन मात्र. तर ह्या संतोशाचें मूळ कसलें मोगाच्यानो, खंय आमकां खरो संतोष मेळटा. 3 मुळांनी आमकां खरो संतोष मेळटा. एक मुजे तावणूंचो हो संतोष, दुसरें पेल्या तावण, तिसरें देवा तावण. पूण मुजे तावण आनी पेल्या तावण कित्याक म्हाका संतोष मेळटा? केन्ना आमी देव मुजे थंय आसा, देव पेल्या थंय आसा म्हणून समजून आनी त्या प्रमाणे जियेता तेन्ना मात्र आमकां संतोष मेळटा. तर मुजे तावण कसो आमकां संतोष आनी समाधान लाभचें? पयल्या सुवातेर मुजे तावण कशें समाधान लाभता? कित्याक म्हळ्यार देव मुजे थंय वस्ती करता म्हणून हांवें समजा जाय. सांत पाऊल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, डोंट यू नो दॅट यू आर द टेम्पल्स ऑफ गॉड. तुमी देवाची टेंपलां म्हणून तुमकां गोत्तू नांगी. वय आमी देवाची टेंपलां जावन आसा. देवाची टेंपलां जाल्यार आमी केत्याकच भिवची गरज ना. जेजू आमच्या संगात आसल्यार आमी संतोशान जिये जाय. तर कशें आमी जिये जाय? पयल्या सुवातेर
संतोषान आमी आसा जाय तर आमी देवान आमकां कितें दिलां तातूंत तृप्ती पावो जाय. एक उदाहरण तुमकां दिवचें तर एका दर्या तडेर एकलो मासली पाकपी आपल्या दिसाचे वावर करन सांजेर एक 4 वरांशे या रेवेर तो विशेव घेतलो, संतोषान रिलॅक्स करतलो. तेन्ना एकलो सांजेर बिझनेसमॅन वारें खावंक आयलो आनी तो म्हणालो, हे म्हजे इश्टा कितें करताय तूं? हांव न्हिदलां म्हणालो तो. रे आनीक 3-4 वरां आसा तुका, तुवें आनीक मासली पागूंक जायना गे. मासली पागून कितें करचें? तुका चड पयशे मेळटात, तातूंत हांवें कितें करचें? आनीक बोटी खाणगेत, ताचे उपरांत तुका व्हडलो बंगलो, पयशे मस्तू पयशे मेळटले. ताचे उपरांत व्हडलो बंगलो तुवें खाण घेयत. ताचे उपरांत मस्तू पयशे करून जाल्या उपरांत तुवें रिलॅक्स करियत, तुवें संतोशान आशयत. तेन्ना मासली पाकपी म्हणालो, म्हज्या मोगाच्या बाबा, 25 वर्सां उपरांत रिलॅक्स करच्या बदलाक आय एम डुईंग इट नाव. हांव आतांत रिलॅक्स करनासा. म्हज्या दिसाचो वावर हांवें केला, म्हाका मासली मेळ्ळ्या आनी म्हजो दिसपडटो ग्रास वेता आनी हांव आतां रिलॅक्स करनासा. हाचे वयर म्हाका कितें जाय? मोगाचे न्हू, सबारपटी आमी देवान दिल्ल्यांत तृप्ती पावना. पयलें देवान दिल्ल्यांत आमी तृप्ती पावो जाय. दुसरें, सकारात्मक चिंतप आमचे थंय आसा जाय, नकारात्मक चिंतप न्हय. आमी आशावादी जाय, निराशवादी न्हय. सकारात्मक चिंतप म्हळ्यार आमी म्हजे विशीं आनी हेरां विशीं पॉजिटीव थिंकींग. म्हजे विशीं बरें तूं चिंत. हांव दुबळो कासा प्रेजनातलो म्हूण चिंतिनाका. तशेंच हेरां विशीं खोबरो मोसोर राग तुवें तुज्या जिवनांत दवरचो न्हय. बगार बरें चिंत. तो बरो मनीस बरें काम करता, कितें पुरो ताचें तें बरें आसा त्या बरें तूं अप्रिशिएट कर. तेन्ना तुका संतोश लाभतलो. कित्याक म्हळ्यार बरेंपण, ताचें बरेंपण तूं चिंताय. तिसरें, विपरीत आशा सांडी जाय. बुद्ध म्हणटा, आमच्या कंतीची आनी कश्टांचें मूळ कितें? विपरीत आशा. आमचे दोळे पळोवन वळले नात, कान खोबरो आयकोन तोकुल्ल्यो ना. तूं कितलें पक्वणां खाताय, जीब वळुली ना. कितलें तूं दिताय तितलें आनीकी कुडाश येता. दुबळो मनीस मांद्रेर जाल्यार ताका बरी न्हीद येता, पूण ग्रेस्त मनशाक गस डेचेर ताका AC एअर कंडिशनाच्या रुमान जाल्यार ताका न्हीद येता गी, सबारपटी न्हीद येना. देखून आमचे थंय आशिल्ल्यान तृप्ती पावोवन आमी विपरीत आशा आमी सांडी जाय. अशें केल्यार आमच्या जिवनांत आमकां संतोष आनी समाधान लाभतलें. दुसरें, आमी संतोष आमकां मेळा जाय तर पेल्यात हांव. कित्याक म्हळ्यार पेल्याच्या जिवनांतय देव आसा. कशें म्हजे बरी आनेकलो जाल्यार देवाचें टेंपल जावन आसा. देखून मातेवाच्या वांजेलांत जेजू सांगता, कितें तुवें तुज्या पेल्याक केलें तेंच तुवें म्हाकाय केलें. देखून पेल्याक संतोष दिल्ल्यांत, पेल्याक कुमो केल्ल्यांत तूं देवाक संतोष दिताय आनी ताचे उपरांत तो संतोष तुजे थंय येता. देखून मार्टीन पोरस म्हणलो एकलो नावाडीक सांत एक पटी तो एकल्या दुबळ्या भिकाऱ्याक पळयता, इवन तो आंकोडतलो. तेन्ना ताचेर व्हडलो दोगलो आसुल्लो. ताणें दोगलो पिंजलो आनी अर्दो ताका दिलो, ताका पांघरूंक. आनी राती तो न्हिदल्या वेळार ताका सोमी दिश्टीक पडलो आनी सोमियान ताचो दोगलो त्या भिकाऱ्याक दिल्लो दोगलो पांगोरुल्लो. असो अर्थ कितें म्हळ्यार त्या भिकाऱ्याक तुवें कितें केलाय तेंच तुवें म्हाकाय केलाय. देखून मोगाचे न्हू, आमी पेल्याक केल्लें खंय वचना, तें आमकांच पाटी मेळटा. इन गिवींग दॅट वी रिसीव म्हणटा सान फ्रांसीस आसीस. तशें देखूनच आमी आमच्या भोंवतणी पागोर बांदचे न्हय. आतां जो पाप साहेब म्हणटा आमी पागोर बांदचे न्हय, बग्यार सांके बांदी जाय.
केन्ना आमी पागोर बांदून भितर स्वार्थी जावन भितरच उरता तेन्ना आमी असंतोश जावन तातूंच त्या पागोरा भितरच आमी मरता देखून जर तर तुका देवान दिलां तांतें इल्लें म्हणी दुसऱ्यांक दी. जर तर तुका बरें काम मेळ्ळां गल्फांत दुसऱ्यांकी व्हरूंक प्रयत्न कर. जर तर तूं लिफ्टाचेर 25 माळी चडताय लिफ्टाचेर तें लिफ्ट थंयच दवरिनाका बगार तें सकयल धाड उरल्यांकी लिफ्टाचेर वयर येवन तेंय बरें जावन दीत. देखून आमी द जॉय दॅट इज शेर्ड इज डबल्ड म्हणटात. संतोश आमचे कुमोक आमी हेरांक दिल्यार ती दोडती जावन आमकां फाटी मेळटा. आनी तिसरें मोगाचें न्हू आमी संतोशान आसा जैतर सगळ्या संतोशाचें मूळ जावन आसा देव. देव जावन आसा संतोशाचें मूळ. एक उदाहरण तुमकां दिवचें तर एका प्रख्यात आस्पत्रेंत एक रिलिजियस सिस्टर आशिल्ली धार्मीक भयण एंड शी स्टाफ नर्स थंय ऑपरेशन थिएटरांक आनी पेशंट्सां पळोवंक आनी पुरो दीस पूण केदाळय तिच्या तोंडार हांसो स्वादीक हांसो. आनी एकलो सर्जन व्हडलो धाकटेर हो हांसो पळोवन सोबार पोटी सोबार दीस ताणें पार केलें. एक दीस आपल्या कुडाक आपयता सिस्टर काम कितें धाकटेर हांव तुज्या तोंडार सदांय हांसो पळयता. आरे हांव व्हडलो सर्जन म्हाका लाखांनी पयशे मेळटात ऑपरेशन केल्ल्याक बांगलो आसा मर्सिडीज कार आसा सगळें आसा पूण तुजे थंय आशिल्लो संतोश सिस्टर म्हजे थंय ना. तुज्या संतोशाचें कारण कितें मूळ कितें. तेन्ना सिस्टर आसून म्हणाली म्हज्या संतोशाचें कारण जेजू. कित्याक म्हळ्यार म्हणजे सगळें जीवन हांवें जेजूक दिलां जेजूक समर्पिलां आनी ह्या जेजू थंय हांव सगळ्या पिडेसाची सेवा करतां हेंच म्हज्या संतोशाचें कारण म्हणाली ती सिस्टर. वय मोगाचें न्हू जर तर जेजू आमचे थंय आसा कितले कश्ट संकश्ट आमचे थंय आयल्यार आमी सोसूंक तयार आसा. आयची वाचपां तेंच सांगतात हबाकूक प्रवादी आमकां सांगता दुस्मानांनी मुजेर धाड घाल्यार हिंडांतल्यो शेळयो आनी गोरवां नास जाल्यार शेतांतलें पीक नास जाल्यार कितले कश्ट आयल्यार हांव सर्वेस्परा देवा थंय संतोशतलो देवा थंय उल्हास करतलो. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर म्हजो देव तो म्हजें बळ. केन्ना देव म्हजें बळ तेन्ना कितें आणवर आयल्यार हांव सर्वेस्परा थंय संतोशतलो म्हणटा हबाकूक. तशेंच आयच्या वांजेलांती जुवां आमकां सांगता जेजू मुखांतर जुवा मुखार जेजू सांगता तुमी सुस्कार रडतल्यात पूण भियेनाकात हांव परत येतलो. कशी एकली स्त्री आपल्या भुरग्याक प्रसूत जाताना मस्त कश्ट भोगता तुमी जाणात स्त्रियो जाणान पूण भुरग्याक प्रसूत जाल्या उपरांत त्या भुरग्याचें मुखामळ पळोवन संतोशता. तशेंच तो जेजू म्हणटा थंय तुमच्या जिवनांत तुमी भियेनाकात कश्ट आखेर जातले हांवूय आसतलो देखून म्हजे थंय कितेंच तुमी भियोवची गरज ना. वय मोगाचें न्हू जेजू आसा थंय संतोश आसा. मुरी मागदलेन जिवन जेजू पळोवन कितें जालें ती संतोसली. शीस मारतीर कितलें तांकां कश्ट येलें जाल्यार ते संतोशान आसले कित्याक म्हळ्यार जेजू तांचे थंय आसुल्लो. तर मोगाचें न्हू जेजू आमचे थंय आसल्यार आमी कित्याकच भियोवची गरज ना. देखून निमाणें आखेर करच्या पयलें आयचो संदेश आमकां कसलो कशें आमी संतोशान आसचें 2 या 3 पॉयंट्स तुमकां तुमचे मुखार दवरता. पयल्या सुवातेर देवान दिल्ल्यांत आमी तृप्ती पावया. संतोशाचें मूळ तें. हेलन केल्लर तुमी तिचें नांव आयकलां. ती म्हणटली आय कंप्लेन फॉर माय शूज टील आय सॉ ए मॅन विदाउट फीट. म्हाका मोचे नात म्हणून हांवें कंप्लेन केली केदोळ मुसार केन्ना एका मनशाक पांय नातल्या एका मनशाक हांवें देखलें तेन्ना म्हाका गमलें की देवान म्हाका एटलिस्ट पांय दिल्यात
ताका पाय जाल्यार दिवंक ना. तशेंच तुमी दुबळी जाल्यार पळया थोडे मस्तू जण जेवंक नासले आसात. तुमकां पीड आसल्यार आस्पत्रेक वसा, थंय कितले जण कॅन्सर, एड्स, किडनी फेलियर जावन वळवळटात. जर तर तुमकां दोळ्याची दिसके उणी जाल्यार पळया कितले कुर्डे जण आसात. देवान आमकां मस्तू दिलां वय की न्ही, देखून आमी संतोष पावूंक जाय. दुसरें, आमच्या जिवनांत आमी सकारात्मक चिंती जाय. आमचे हेरां विशयन, प्रत्येक जो हेरां विशयन बरें उलय जाय, बरें चिंती जाय. हेरांकी वयर काडूंक आमी प्रयत्न करी जाय. हेरांक गौरवान तुमी पळय जाय. कित्याक म्हळ्यार आयची ग्रेस्तकाय फाल्यां चलता. कितले जण ग्रेस्त आसले ह्या कोविडा दरम्यान आज भिकारी जाल्यात. देखून ग्रेस्तकाय परमनंट न्हय. केन्ना आमी गौरव दिता, मान दिता हेरांक, कुमो करता, तें उरता. तें आनी ते तांच्या मोतीन दवरतात. आनी निमाणें फ्रॅटेल्ली तुती म्हणल्यार विश्वपत्रांत पाप साहेब सांगता, तुमी तुमचे हेरांक दिवंक पयशे नान जाल्यार एक स्वादीक हांसो दिया, एक बरें उतार दिया, एक कुमकेचो हात दिया. इतलेंच पुरो. तुमकांय देव आशिर्वादान आनी बेसावांनी भरतलो, संतोष दितलो आनी हेरांकी तुमच्या मुखांत तो कुमो करतलो. देखून देवान आमकां मस्त आशिर्वादांनी देण्यांनी भरलां. काउंट युअर ब्लेसिंग, नेम देम वन बाय वन, हें एक प्रख्यात गायन जावन आसा. आमच्या जिणेंत आमी देवान आमकां केल्ल्या वर्ते अजापा खातीर ताका अर्गां दिवंक जाय. कितले आमी अर्गां दिता तितलें आमचो संतोष आनीक दोडतो जातलो. तर मोगाच्यानो आज आमी जेजू लागीं, त्याच जेजू लागीं मागया, दुबळीकाय या ग्रेस्तकाय येवं, कश्ट या दूख येवं, सदांच आमी संतोषान जेजू थंय जिवंक तसो जेजू आमकां कृपा आनी आशिर्वादान दिवन दी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदवेदार देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक येवन आनी आमच्या सर्वेस प्रमाण घे. जेजूच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुदवेदार आनी ससनाच्या देवा,
सरकाळी आनी सर्वतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या दिनवासण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हे तुजें सामकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासाच्या प्रार्थना तुजी वडवी बिलकुल सडाना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुज्या कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मानभोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा कोरसनु पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मनान सुसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत हें वारावतले, हे म्हज्या उडासा करात. Bavartaso good purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुवंडो आनी सुरणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडरका सेवतेल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्व्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पिचेमेचे विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बाबा,
पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्याच्या की वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवंतपण असो बरोसोर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया करना आमी मागतांव. हांव कामरी देवाचे माये सांगाती भगिवंदन आनी सर काळी तुका मांडवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्ले मागणे भक्तीपणान आमी आतां मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टुलेल्या शिक्षता तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्या बुडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दायक ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार ककुलतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकादांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्ही सुमिया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त सदांच आमकां संतोष आनी शांती समाधान दिवचो. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. Ani
विता जीविताचे उदार येऊन सौम्य आणि तांदूळची भाग जीविताचो उडोदयती सौम्य आणि भूकमुची ताब सुमी स्तुती रावया. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें. हे तुजे मोगाच्या येवचणे पासून हो दिनवासो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागतां. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका सस्तां वाकाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दायकन बसात. आज नोवेनाचो क्रेस्तो दीस. आज सर रिलिजियस भाव आनी भयणी खातीर आमी मागचो दीस. फाल्यां फेस्ताचो पयलो दीस. फाल्यांची मिसाची वेळावळ ह्या रितीर आसा. सकाळीं 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार इंग्लीश भाशेंत, 9 वरार कोंकणी भाशेंत आनी सकाळीं 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत संभ्रमीक मीस आसतलें. फाल्यांचे 10:30 वरांचे मीस सरू पिडेस्तां खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा. दनपारां 1 वरार कन्नडा भाशेंत आनी तशेंच सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मीस मानादीक बाप फ्रांसीस सेरावो शिवमोगा डायसिसचे गवळी बाप मीस भेटयतले. 15 तारीख सकाळीं 10:30 वरांचे मीस भुरग्यां खातीर भेटोवचें जावन आसा. ह्या मिसाक कोणा जर भुरग्यांक काणिकेच्या पुरशांवा वेळार काणी काडूंक जाय तर तुमी त्या मिसाक जॉयन जावचें. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयले ह्या जाग जावन आसात. बाप डॉमिनिक वास, प्रस्तुत ध्यानवना आध्यात्मिक केंद्र मैसूर हाजे डिरेक्टर ते जावन आसात. आम्हा सर्वां खातीर मीस पेटोवन बरो शर्माव दिवन आशिर्वाद करच्या बाप डॉमिनिक तुमकां देव बरें करूं. तशेंच तुमच्या सर्व ह्या जाकी मिसावांत जेजू बाळकाची आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. देव बरें करूं फादर डॉमिनिक. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो क्रेस्तो आशिर्वाद उपरांत नव्यान आसतलें.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. आज आमी प्रत्येक तरान धर्मिका खातीर मागा जाय. आयचो दीस सर्व धर्मिका पासून तूं भेटयल्लो जावन आसा. आमकां आमच्या पवित्र सभेक आनी सगळ्या संवसाराक सबारजन याजक रिलिजियस भाव भयणी धर्मिकां आमकां जाय. जेजूचें काम मुंदरून व्हरूंक, जेजूची शुभ वार्ता परगट करूंक, मीस भेटोवंक आनी तशेंच सबार समाजीक कार्य चलोवन व्हरूंक धर्मिकांची आमकां गरज आसा. देखून सर्व धर्मिकां पासून आमी मागया. आज धर्मीक बेसाक पाद्र्याप जावंक, रिलिजियस बेसाक सिस्टरां याजक जावंक आज आपोवणी देवापोवणी उणी जावनूच येतात. ह्या वेळार जेजू पीक दळावळ आसा. वावराडी थोडेच म्हणल्यार जेजून आमकां मस्त देवापोवणी उपजावन सबार जण मुखार येवन याजक जावंक, धर्म भयणी जावंक देव तांकां प्रेरण दिवन दी. तशेंच आमच्या कार्मेलितांच्या पासून ती आमी आज मागचो दीस कार्मेलितांचो दीस आज जावन आसा. सर्व फ्राद ब्रदर सिस्टरां प्रत्येक जावन भितरल्यो माद्री ती आमच्या खातीर मागोनूच आसात. तांचे खातीर आज आमी प्रत्येक तरान ह्या नोवेणा वेळार मागया. सांगता म्हणया. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा जेजू. तेजो मनशां जावन तो जियेल्लो. तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावतलो. पिडा गुण करून वयस म्हणलें हांव ताका फावो जालें. केल्लो जेस्त्री म्हण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांत हांव मनशांक ताच्या गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आतां आमची खासगी गरजो आनी इरादे आमी देवा बापा मुखांतर जेजूक भेटोवया. जेजू जावन आसा आमचो राय, आमचो सोडवणदार. आनी आयच्या वांजेलांत ताणें सांगलां मागा आनी तुमकां मेळटलें. वर्त्या बरवाशान आनी बरोबर बावडतान आमी आमच्यो गरजो आनी इरादे जेजूक आमी भेटोवया. आनी तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींक, सर याजकांक, धर्म भयणींक पासत आनी भितरल्या माद्री पासून आमी प्रत्येक तरान आज मागया. जेजू आमची कश्ट, दूख, पिडा शिडा, दुबळीकाय सर्व पयस करून दी. आनी आमकां ताच्या आशिर्वादान, देण्यांनी, संतोशान आनी समाधानान भरून दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागया. प्रार्थुया. ये बागेवोन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितान उडापी केल्ली आसता आनी तुका पातयेर उरला मातल्या सगळ्या दयानायक तुज्या बेसावांनी आमकां बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता थंय संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन बरोले सुमी देव तुजे सांगता स्त्रॅमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल चुकुशीचे जेजो. आनी देवाचो पूत मनीसलो महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी देवाचो पूत मनीसलो महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी देवाचो पूत मनीसलो महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक.
जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बळकाक बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बळकाक मागणे हे अजबांच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर ची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव घेतलें बिरमोत उरलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या त्रेगाण मागची आमकां दिवन दी काड आमचेले स कश्ट रासपण तुजी कुमक आनी भुसावन आमकां धाड बापा आनी पवित्रात्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता आमेन जेजू बळकान आमचेर सबार आशिर्वादांनी देण्यांनी भरल्यान आनी आज हांगा येवन ह्या इगर्जेंत येवन ताका हुर्सूंचें अर्गां दिवचें हें बागस ताणें दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा तर जेजून आमकां केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया येव भोव उदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटाव तुवें आमकां दया केल्या त्या उडा उपकारां खातीर आमची अर्गां बेवडाक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या सो देव रस्तारांनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेरी तुजे मुखार आमी दवरताव तुज्या म्हज्या इमाची मरिपात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी कळनातली मैद जोडून दीत सर सुती आनी महिमा बाळोक जेजू आमेन तकली गावन जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां वाराको तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बाप्पा आनी पवित्रात्म्या सोबें जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन जेजू बाळका आमची बेसांव घाल आयकाची मागणी जेजू बाळका आमची बेसांव घाल आयकाची मागणी मागणी तुमी घेतल्या वासुली सुम्या तुमी घेरून या तुझी कृपे सोबे जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमची मागणी जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमची मागणी मुखार पुत्रा सोबे आमकां मुरी आशिर्वाद